when real estate becomes the इकॉनॉमीचो कोणो बॅकबोन ऑफ इकॉनॉमी. वेदर ताका कॉमेन्शुरेट रिसोर्सीस जे लागतात ते तयार करपाची आमची तांक आसा काय कितें. फॉर एग्जाम्पल समजा फाल्यां एक 150 फ्लॅटांची बिल्डींग एक गांवा भितर आयली, त्या बिल्डिंगेक दिवपा आमचे कडेन उदक आसा, त्या बिल्डिंगेक खातीर आमकां त्या गांवांतले रस्ते तितले वायडन जातले काय, हे सगळे नेम सगळे रुल्स खुटयाळा लायतात. आनी आमी फक्त जे आमगे राजकारणी आहा पळय ते फायली पळयता, फायली, आनी तांकां त्या फायली भितर त्या फायलीची पानां दिसनात. कळ्ळें तुका, तांकां आनी कितें कितें दिसपाक लागता. कॅरिंग कॅपेसिटी आमकां जर्नलिस्ट म्हणून आमकां आयकुपाक बरें दिसता आनी लोकांकूय बरें दिसतलें. पण two things, one is the person who makes those statements himself tells you that he is concerned that Goa is going out of hand. Yes. Very good, because at least कोणाक तरी दिसलें की आमचे भायर This discussion was very important. Very important. Yeah. But practically possible आसा काय? See, beach carrying capacity we have been talking for the last 10 years or even more than that. बीच कॅरिंग कॅपेसिटी आमचे ट्युरिस्टां खातीर, कित्याक ट्युरिस्ट जगाजग भरता बिचार आनी ते आमचे बीच बेड्स बी खंय खंय पावता आनी सगळे मॅस जाल्लें आसा. सो लास्ट 10 years वी आर टॉकिंग अबाउट बीच कॅरिंग कॅपेसिटी आनी तेजो कांयच जावंक ना. सी इट इज टू क्वेश्चन. हांव मुद्दम हाजेर ते बिकॉज लोकांक हाजेर क्लॅरिटी जाय आसतली. आमकां पॉसिबल ना काय आमकां ते अटेम्प्टूच करपाची ना. फॉर एग्जाम्पल हे आमी प्रोजेक्ट हाडटात न्ही, हाजे फाटल्यान कितें कितें रिसोर्स जनरेशन जाय हे करून जर तूं तो प्लॅन करून जर तूं मुखार गेलो तो प्रोजेक्टूय सक्सेसफूल जावपाक शकता. आमकां करपाचेंच ना, आमकां प्रोजेक्टा भितर इंट्रस्ट आहा. हां, बिकॉज वॉट हॅपन्स इज एज स्पेशल पयलें इंटेंटूच ना. इंटेंट आसतलें कशें, बिकॉज यू आर नॉट, वेन यू से बीच कॅरिंग कॅपेसिटी तूं ट्युरिजमाचेर डायरेक्ट इम्पॅक्ट करतलो, कित्याक यू वील रिस्ट्रिक्ट टुरिस्ट फ्लो इन दॅट बीच बेल्ट. सो तूं तें करूंक शकत ना, बिकॉज द मोमेंट यू डू दॅट यू आर curtailing your tourism or controlling your tourism. Same is the case in real estate. With the kind of a boom which Goa has shown in real estate and given the stakeholders involvement into that, do you think it is even marginally possible? We will be living in a fool's paradise if we accept the fact that yes, we are going to do this. No, I'm not saying we are going to do this. Don't you think we should at least take a stand that study it? Because see, one thing is very clear. If जसे सुयशान बरें सांगले की हाताभायर वतकीर मागीर आमी फोडटा एकमेकाची तकल्यो. प्रत्येक सेक्टरा भितर आमी एकमेकाची तकल्यो मागीर खंयच्यान तरी कोर्टांतल्यान ऑर्डर येता नाल्यार आनी कोण तरी करता आनी तकली फोडटा. प्रत्येक खेपे आमी तकली फोडपाकच जाय, नाल्यार आमकां कळना, अक्कल येना. स्टडी केली जाल्यार प्रमोद इट विल बी इन ब्लॅक एंड व्हाईट दॅट येस दिस इज इट, दिस इज रिक्वायर्ड. येस येस येस. सो कित्याक प्रेशर घेवया तो बेश्टो? ते स्टडी करून तो प्रेशर घेतल्यार तूं यू विल स्टडी केल्यार कांय जाणांची गाडी बंद जातले, गाडी बंद जातली, गल्लो बंद जातलो. गल्लो हांव गल्लोच म्हणटा ताका. म्हजो वेळ सारको सोंपला, हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका पडना एक गजाल बरी याद जाता. म्हजो एकटो दिल्लीचो फ्रेंड म्हाका कांय दीस पयलीं मेळ्ळो. ताच्या तोंडाचेर सारके अशे चिंतेचे भाव आशिल्ले. वॉज रियली वरीड. अरे म्हळ्यार कितें जालां? शी म्हणपा लागलो, गोंय म्हणपा लागलो, हातभायर वचपा लागला, हिंदीन म्हणपा लागलो. तेणे हिंदी हांव वापरना ह्या प्रोग्रामा भितर. गोंय म्हणपा लागलो, हातभायर वचपा लागला. सारकें कितें हें ट्रॅफीक काय म्हणपा लागलो, सारकें बंपर टू बंपर म्हणपा लागलो, गोंयाक गाडी चलतात. खंय म्हणपा लागलो हें ना, गांवांनी भितर पयल्या म्हणपा लागलो तुगेलें सगळी कंजेस्टेड जावपा लागला. हांवें बरें अरे म्हळें तूं केन्ना आयिल्लो गोंयांत? शी आपूण 2014 आयिल्लो म्हणपा लागलो. आतां म्हाका एकच गोंयकारा विचारपा लाय, तो 2014 आयला ताका दिसता गोंय हातभायर वता म्हूण. तोय बी गोंयकार न्ही. आमी हांगाच जन्मा आयल्यात, हांगाच ल्हानाची व्हड जाल्यात, आमकां कितें दिसपाचें? कांयच दिसना.